करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया तू सोमो करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया तू सोमो करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता तू सोमो करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सर पडोन वंदिता धनिया आराधन हांव करता सोमिया सर पडोन वंदिता धनिया आराधन हांव करता सर पडोन वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता. उत्पत्ती ग्रंथांतलें वाचप 20वो अध्याय. अब्राम आनी अभिमेलेक. अब्राम थंय तावन नेगेबाक गेलो आनी कादेशा आनी शूरा मदें ताणें वस्ती केली. उपरांत गेरेरान परको जावन तो वस्ती करून आसलो तेन्ना ताणें आपले बायले सारा विशयन म्हळें, ती म्हजी भयण. देखून गेराराच्या राया अभिमेलेकान साराक आपोवंक धाडली आनी तिका आपणाची करून घेतली. एके राती देव ताका स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, तुवें तुजी करून घेतिल्ल्या स्त्रियेक लागून तूं मरतलोय, कित्याक तिका येदोळसो लग्न जालां. पूण अभिमेलेक तिचे लागीं वचोंक नातिल्लो आनी ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, एक मनीस निरापराधी जाल्यारय तूं ताका जिवेशी मारताय. ती म्हजी भयण म्हूण ताणेंच म्हाका सांगिल्लें न्हय आनी तो म्हजो भाव म्हूण तिणेंच म्हाका सांगिल्लें न्हय. बऱ्या मनान आनी नितळ हातांनी हांवें हें केलां. आनी देवान ताका स्वप्नांत सांगिल्लें, हें तुवें बऱ्या मनान केलां म्हूण हांवूय जाणा. तुवें पाता करिनाशें तुका राखलो हांवेंच आनी त्या पासत तिका आपडूंक तुका हांवें सोडूंक ना. आतां त्या मनशाक ताजी बायल पाटीन दी, कित्याक तो एक प्रवादी आनी तूं वाचून उरचे खातीर तो तुजे पासत मागतलो. तूं तिका पाटीन दिनासतना रावशी जाल्यार तूं आनी तुजे सर मरतली म्हूण जाणा जा. अभिमेलेक सकाळीं फुडें उठलो आनी आपल्या सेवकांक आपोवन तांकां सगळी खबर सांगी लागलो आनी ते भियान तरतरले. उपरांत अभिमेलेकान अब्रामाक आपोवन धाडलो आनी ताका सांगलें, आमकां तुवें कितें केलें? असलो अपराध म्हजेर आनी म्हज्या राज्यांचेर बेजोसो करूंक हांवें तुका कितें वायट केलां? करूंक नजो जाल्लें तुवें म्हाका केलें. अभिमेलेकान अब्रामाक विचारलें, असली करणी करूंक तुज्या मतीन कसलें कारण आसलें? अब्रामान जाप दिली, हांगा देवबिरान ना आनी म्हजे बायलेक लागून लोक म्हाका जिवेशी मारतलो म्हूण हांवें चिंतलें. पूण खरेंच सांगचें तर ती म्हजी भयण, ती म्हज्या बापायची धूव पूण म्हजे आवयची न्हय. अशें ती म्हजी बायल जावंक शकली. देखून म्हज्या बापायच्या घरांतलो भायर सरोंक देवान म्हाका विचारलें तेन्ना हांवें तिका म्हळें,
हो एक उपकार तुवें म्हाका करूंक जाय. खंयच्या गांवाक आमी गेल्यारी हांव तुजो भाव म्हूण तुवें सांगूंक जाय. तेन्ना अभिमेलेकान बोकरे आनी पाडे साकर घेवन अब्रामाक काणीक कशी दिली आनी ताचे बायले साराकी ताका पाटी दिलें. ताणें म्हळें, सगळो म्हजो देश तुजे मुखार आसा. जंय तुका बरें दिसता थंय तूं वस्त करयेत. साराक तो सांगी लागलो, पळय तुज्या भावाक हांवें 1000 रुपयांची नाणीं दिल्यात. तो निरापराधी म्हूण दाखोवच्याक ही एक परगट रुजवात. तुवें कांयच वायट करूंक ना म्हूण हर एकलो समजतलो. उपरांत अब्रामान अभिमेलेका खातीर मागणें केलें आनी देवान ताका ताज्या बायलेक आनी साकरणेक बरी केली. कित्याक अब्रामाच्या बायलेक लागून ताणें अभिमेलेकाच्या घरच्या सर्व स्त्रियांचो घर बंद केल्लो. देवाचें उतारें, देवाचो व्हड उपकार. बशा आज आमी हांगासर पळयता तर अब्राम तो मोरनाक भियेलो. कांय म्हणी आपणाक लागाड काडटीत गाय म्हूण चिंतून ताणें साराक आपली बायल म्हूण सांगूंक ना. कित्याक बायल म्हूण सांगल्यार आपणाक जिवेशी मारतीत म्हणलें ताका एक भें आसलें. पूण तो म्हणटा ती म्हजी भयण, म्हज्या बायलेक दुसऱ्या सांगाता संबंद जाल्यार व्हडणी, म्हजो एक जीव उरोंक जाय म्हणून ताणें एक चिंता आपटयलें. तरी पूण देवाची मजत इतली घट आसली की इतली सख्तेवंतगी त्या बळिश्ट राय त्या रायान आपणाची करूंक म्हूण ताणें प्रयत्न केले जाल्यार ताका आपडूंक समेज जावंक ना. कित्याक देवाची कृपा ह्या अब्रामाचेर आशिल्ली. आज हें घडीत आमच्या जिवनाक कशें लागू जाता. आज सगळ्या संवसारार लोक भियेवन आसा. खंयच्या घडये कोरोना म्हाका येवन लागात गाय, खंयच्या घडये हांव मरण पावान गाय, खंयच्या घडये खंयच्या मनशाच्या रुपांत हांव येवन म्हाका आपूण म्हजो जीव वसात गाय म्हणलें भें आज सगळ्या संवसारार व्याप्त जाला. मरणाक मनीस आज भियोन कंगाल जाला. सर्वेस्वर देव जर तर मुझे ते आनी तुजे ते आसा तर जें कितें म्हज्या आनी तुज्या जिवितान घडटा हर एकी म्हज्या आनी तुज्या जिवितान बऱ्याकच घडटलें. मरण आनी जिवीत आमकां सृश्टी केल्ल्या देवाच्या हातांत आसा. जर तर देव म्हज्या जिवितान निर्मोणें करता तर हांवें ह्या पिडेंत मरोंक नजो म्हूण तर खंडी जावनी खंयच्या संदर्भारी म्हाका कोणेंच खंयच्याच त्या पिडे वरवीं हांव मरोंक शकना. कित्याक देवाचें रक्षण इतलें बळादिग्गी, देवाच्या रक्षणा मुखार मनशाची चिंतपां खंयचीय रावनात. आज आमी विविध संगती आमी वापरता. ह्या पिडेंतावन आमकां समेत राखच्या खातीर जायतींतलीं राजांवां आमी जियोवन आसा. जायतींतलीं राजांवांनी आमी म्हणतो उलयता, हांव हात धुता, या आनी कितें करता, हर एक आमी भारी एक जागृतकाय काणून आसा. पूण सर्वेस्पर देव एक संगत आज म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार दवरूंक आशेता. म्हज्या पुता आनी म्हज्या धुवे, जर तर तूं म्हाका मानवून चलशी जाल्यार हांव तुजें जिवीत आशिर्वादीत करतलो. खंयच्याय मनशांत हांव जायनातलें तसलें म्हजेंत हांव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. आज म्हाका आनी तुका गरजेचें आत्म्याचें अभिशेकपण, पवित्रत्वाचें अभिशेकपण. आनी पवित्रत्वाचें अभिशेकपण म्हणटा आसतना हांगासर दोन संगती आसात. एक म्हजे थंय म्हजे भितर अभिशेकपण आनी एक म्हजे मुखांत्र अभिशेकपण. आमी म्हणटा इन्नर एनॉयंटींग एंड आउटर एनॉयंटींग.
मुजे थंय बरे गूण निर्मीत जावन हांव एक बरो व्यक्ती जावन मुजे मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन हांव बरोवन शेगुणांनी बरयल्लो एक व्यक्ती एका रुपार अनेक तरान मुजे मुखांतर वळचें तें पवित्र आत्म्याचे सकत साबार जाणांक आपोवन तांच्या जिवितांत तें बरें करूंक शकचो देव. आतां हांगासर आमी पळयता दोन व्यक्ती आसात, एक अभिमेलेक आनी एक अब्राहम. ह्या दोन व्यक्तीच्या जिवनांत हांव आनी तूं कितें शिकता गे म्हणलें आज एक नियाळ, आज मोठो नियाळ आमी हांगासर करता. अभिमेलेक तो राय जावन आसलो, एक बळिश्ठ राय जावन आसलो, आनी अब्राहम केवळ थंयसर आयिल्लो एक यात्रीक जावन आसलो, यात्रीक जावन आसलो. आनी ह्या अभिमेलेका मुखार रावची सकत अब्राहमाक नासली. तरी पूण अब्राहमाक देव रक्षण करता. आज पवित्र आत्म्या विशयांत आमी नियाळ करता आसतना दोन संगती आमी उडास दवरूंक जाय. पवित्र आत्म्याची देणी आनी पवित्र आत्म्याची फळां आमी हर एकलो जाणाव पवित्र आत्म्याची फळां कितें म्हणून बरें गूण शेगूण पवित्र आत्म्याची फळां आमकां बांदून हाडून येता. पवित्र आत्म्याची देणी आमचें तें आशिल्ल्या वेळार आमच्या मुखांतर साबार जाणांक गूण जावंक पुरो, साबार प्रवादपण येवंक पुरो, आनी कितें जायते तें बरेंपण ह्या देण्या मुखांतर घडोवंक पुरो. आयच्या दिसाच्या ह्या वाचपान आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथाच्या 20व्या अध्यायांत थंयसर आसलो अभिमेलेक ताजे थंय बरें शेगूण आशिल्लें. कितें आशिल्लें? बरें शेगूण आशिल्लें. ताजे थंय इंटेग्रिटी या ताजे थंय बरें करचें आशिल्लें आनी बरें चिंतचें आशिल्लें, बरेंच ताजे थंय स्थापन जावन आशिल्लें. आनी आयच्या 5व्या वाक्यांत सर्वेस्पर देव म्हणटा, थंयसर सर्वेस्पर देव ताका स्वप्नांत दिश्टी पडून सर्वेस्पर म्हणटा, तुवें तुजे करून घेतल्या स्त्रियेक लागून तूं मरतलोय, कित्याक तिका येदोळसू लग्न जाला. पळया हांगासर हो एक राय, ह्या रायाक देव कांय तो जुदेव न्ही, या ताजे खाशा परसा म्हणून न्ही, तरी पूण देव ताका दिश्टीक पडटा. कित्या खातीर दिश्टीक पडटा? तो एक अपरायट पर्सन म्हळ्यार नितीवंत मनीस, आनी सर्वेस्पर देव ताका जागरण दिता. कित्याक? तो एक नितीवंत मनीस. तर हांव आनी तूं नितीवंतपण आसल्यार कितें जाता? सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका हर एका संगती विशयीं जागरण दिता. हाळे तुज्या जिवनांत अशें घडोवंक पुरो, अशें जावंक पुरो, तूं सुरक्षीत जा. सर्वेस्पर देव पयले फावटी एका व्यक्तीक स्वप्ना मुखांतर, पयलीं पुस्तकां आमी पळयत आसतना स्वप्ना मुखांतर ह्या अभिमेलेक राया कडेन उलयता. आनी अभिमेलेक राय कितें म्हणटा? जाप जन म्हणटा, अभिमेलेक तिजे लागीं वचोंक नासलो आनी ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, एक मनीस निरापराधी जाल्यार तूं ताका जेवेशी मारताय. ती म्हजी भयण म्हणून ताणेंच म्हाका सांगलें न्ही, आनी तो म्हजो भाव म्हूण तिणेंच म्हाका सांगलें न्ही. बऱ्या मनान आनी नितळ हातांनी हांवें हें केलां. पळय हांगासर त्या अभिमेलेकाच्या जिवितांत मेळ्ळें नासलें, खऱ्या कोशार्दांत ताणें हें काम केल्लें. आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा, मुखल्या वाक्यांत देवान ताका स्वप्नांत सांगलें, हें तुवें बऱ्या मनान केलां म्हूण हांवें जाणा. तुवें पाताक करिनाशें तुका राखलो हांवेंच, आनी त्या पासत तिका आपडूंक तुका हांवें सोडूंक ना. सर्वेस्परा देवान तो व्यक्ती नितीवंत, ताजे थंय फळां आशिल्लीं, पळयतात म्हणजे बरीं फळां आशिल्लीं, ताजे थंय शेगूण आशिल्लें, त्या देखून त्या मनशाक फातकाक आपोवन नातल्या बरीं सर्वेस्परा देवान राखलें. जर हांव आनी तूं शेगुणी जावन आसतावन एक जियोंक निर्धार करता, खंयचेंय खरो ना, म्हाका तुका आपडूंक शकचें ना. सर्वेस्पर देव
म्हाका आनी तुका शेगूण जाल्ल्या व्यक्तीक खंयची पिडा आपणेंतल्या बरी राखून व्हरची सकत म्हज्या आनी तुज्या देवाक आसा. त्या व्यक्तीक फाताखरींतल्या बरी सर्वेस्परा देवान राखलें. त्या व्यक्तीचेर क्रोध देवानातल्या बरी सर्वेस्परा देवान राखलें. आयच्या दिसा म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव अशेंत म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या दुवे, तूं शेगुणी जा, पवित्रत्वाच्या फळांनी तूं भर, आनी तुका खंयचेच वायट घडनातल्या बरी हांव तुका येवन राखता, हांव तुका येवन राखता. आनी हांगासर आमी पळयता सर्वेस्पर देव ह्या व्यक्ती लागीं म्हणटा, ताका भेटोवन उलयत आसतना ताका म्हणटा, तुका जागरण दिलां, मात्र न्ही तूं त्या आब्रामा लागीं सांग तुजे बसत मागोवंक. पळय, एका कुशीन आब्रामाच्या बायल हाणें स्विकार करून आनी हाच्या घरा दवरला, आनी एका कुशीन अभिमेलेका प्रमाणे आब्रामान फोट सांगल्या. बायल म्हूण ताणें सांगलें जाल्यार हांव ताका घेतो ना, भयण म्हूण सांगल्यान मात घेतलें. आनी फोट म्हणून वो अभिमेलेक चिंता आब्रामान सांगला म्हणून. आनी तरी पूण तसलेच व्यक्ती लागीं सर्वेस्पर देव म्हणटा हेच्या वचपांत, तूं वचून सांग तुजे बसत मागोवंक सांग, तुजे बसत मागोवंक सांग. आनी हांगासर आमी पळयता सर्वेस्पर देव सांगल्या प्रमाणे वो अभिमेलेक आब्रामा कडेन मागोवंक सांगता. आनी अकरेचें वाक्य म्हणटात, उपरांत आब्रामान अभिमेलेका खातीर मागणें केलें आनी देवान ताका ताज्या बायलेक आनी साकरणेक बरी केली. पळया, एका व्यक्तीक थंयसर थंय पिडा आसली. थंय पवित्र पुस्तक म्हणटा 8वें वाक्य म्हणटा, कित्याक आब्रामाच्या बायलेक लागून ताणें अभिमेलेकाच्या घरच्या सर स्त्रियांक गर्भ बंद केल्लो. म्हळ्यार थंयसर एक बंदड आशिल्ली आनी आब्रामान मागल्या कुडलें ती बंदड तावन थंयसर सुटका मेळटा. जर तर म्हाका आनी तुका खंयचीय पिडा आसूंक पुरो, खंयचीय पिडा येवंक पुरो, सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका ताज्या सेवका सेवकी मुखांतर सर्वेस्पर देव तुका आनी म्हाका गूण करूंक शकता. त्या वक्ता त्या व्यक्तीक अभिमेलेकाक थंयसर ताज्या बायलेक आनी साकरणेचो गर्भ बंद जाल्लो तो उक्तो केलो जावंक पुरो. आयच्या दिसा म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत कोणायकी खंयच्याय पिडेत जावंक पुरो, खंयच्याय वायटात सर्वेस्पर देव आपल्या साकर्ण या आपल्या दुता मुखांतर म्हाका आनी तुका गूण करूंक शकता. ही संतोशाची विशय. हांव आनी तूं जर तर सर्वेस्परा देवा थंय आमी एकवटून आमी जर तर आमचे शेगूण आमचे थंय आसात जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका खंडीत जावन राखोवंक शकता. तिसरें हांगासर आमी पळयता, सर्वेस्पर देव त्या अभिमेलेका लागीं उलयता. ताका स्वप्नांत दिश्टेक पडटा, आज हांव आनी तूं मुस्तपटी मागता, सर्वेस्परा तुजो थाळो म्हाका आयकोंक दी, म्हाका तुजो थाळो आयकून त्या प्रमाणे जियोंक दी म्हूण आमी मुस्त मागता. आयच्या दिसा पवित्र पुस्तक सांगता, जर तर तुजे ते शेगूण आसात सर्वेस्पर देव तुजे लागीं उलोवंक तसो येता. अभिमेलेकान कांय सांगूंक ना सर्वेस्परा देवा म्हजे लागीं उलय म्हणून, तरी पूण सर्वेस्पर देव ह्या अभिमेलेका लागीं उलोवंक येता आनी म्हणटा, सांगता, आळे तूं अशें करनाका, नाजाल्यार तूं मरतलोय. आज हांवें तुवें करूंक जाय येन्स मोगाच्यान. पवित्रत्वाच्या फळांनी हांवें तुवें बरोवंक प्रयत्न करूंक जाय. म्हज्यान तुजें शेगूण दिसान दीस वाडोवंक जाय. आनी खेदाळा हे म्हज्यान तुजें शेगूण वाडटात थवळ सर्वेस्पर देव थासो थाळो म्हाका आनी तुका आयकोंक दिता. विविध रितीनी ताजो थाळो म्हाका आनी तुका आयकोंक दिता. आज सबार पोटी हांव आनी तूं खाळो कंस जिवन आसा, संवसारीक ह्या सुर्याचो उजवाड दुसरो, सर्वेस्पराचो थाळो जर तर आयकन जाल्यार सर्वेस्पराच्या त्या उजवाडांत हांव आनी तूं जियोंक शकता. जर तर सर्वेस्पराचो थाळो म्हाका आनी तुका आयकचें जाल्यार जर तर हांव आनी तूं परिशुद्ध रावता, सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलोवंक शकता.
म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव सबार संगतींनी आमकां तो सुटका दिता आनी सर्वेस्परा देवाच्या त्या वागदाना मुखांतर म्हाका आनी तुका जायतें बरेंपण घडटा. नैतीक मोलां हांव जर तर मौल्यांक म्हजे थंय दवरता जाल्यार, जर तर तूं नैतीक मोलां दवरताय जाल्यार सर्वेस्परा देवाचें रक्षण तुजे लागीं सदांच आसतलें. आमकां समाधान मेळचें गरजेचें मोगाचें न्हू. जाय तितलें आमी मुस्तुबटी आमच्या मान आनी गौरवा खातीर आमी वावरता. आमकां मान दी जाय, गौरव दी जाय म्हूण बरेंच, तरी पूण मान आनी गौरवाचे किसड आमकां सर्वेस्परा देवान हांव बरो एक शेगुणी व्यक्ती म्हणून मानून घेवचें तें ताजे किसड गरजेचें. मान आनी गौरव लोकांनी आमी आमचे विशीं चिंतचें, ती एक सावळी आसल्या बरी, पूण खरेंपण कितें म्हणून हांव मात जाणा आनी म्हजो रचणार देव जाणा. आनी अशें आसतना केदाळा आमचे थंय शेगूण आसतात, शेगूण आसतात. सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका संपूर्ण तरान राखून रक्षण दिवंक शकता. हांगासर आमी पळयलें, आयच्या वाचपान आमी पळयता जाल्यार ह्या अब्रामाक ताणें सूख केली तरी अभिमेलेक ताका सन्मान करता. आमी पळयता, आमी आयच्या वाचपान आमी पळयता 20व्या वाक्यांत 14व्या वाक्यांत अभिमेलेकान बोकरे आनी फाडे साकरनी घेवन अब्रामाक काणीक कशी दिली. ताचे बायले साराकी ताणें फाटीं दिलें. ताणें म्हळें, सगळो म्हजो देश तुजे मुखार आसा, जंय तुका बरें दिसता थंय तुवें वस्ती करयत. आतां अभिमेलेकाक सांगयत आसलें, पळय तुवें सत्य सांगलें जाल्यार हांव ताका आपोडतो ना, हांव म्हजें घन घेतो ना. तुवें फोटी मारल्यान हांव ह्या इतल्या व्हडल्या पदकाक सांपडलां, देखून तुका फोटकेरो म्हूण सांगयत आसलें. पूण अभिमेलेक सांगना. कित्याक सांगना? तो एक बरो व्यक्ती जावन आसल्यान सांगना. ह्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार निर्फळ जावन आशिल्ली ताजी बायल आनी साकर फळां बरी जावंक शकली जावंक पुरो. आमच्या जिवितांत सबार संगती विशीं आमी फळ दिवंक शकना. जावंक पुरो आमच्या बिजनेसांत, जावंक पुरो आमच्या वावरांत, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत विविध रितींनी हांव आनी तूं फळ दिवंक शकना. जर तर सर्वेस्परा मुखार हांव आनी तूं इंटेग्रिटी म्हणजे बऱ्या शेगुणांनी भरलें जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका फळां बरीत करता. आनी फळां बरीत करूंक आनेकलो सूख केल्ल्या वेळार, आनेकलें कितें केल्ल्या वेळार ताका बक्षीस जाय. आमी त्या देखून पयत पुस्तक म्हणटा, आमी पळयता एफेसकारांक बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायांत मोठ्ठें वाक्य म्हणटा, देवाच्या पवित्रत्वाचें मोन तुमी दुखय नाकात म्हणून. केदाळा देवाच्या पवित्रत्वाचें मोन आमी दुखयना. सर्वेस्पर देव म्हाका तुका आशिर्वाद घालता. पवित्रत्वाचें मोन दुखोवन जें कितें म्हणून सांग पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत मुंद वरसून सांगता, देवाच्या पवित्रत्वाचें मोन तुमी दुखय नाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाचे म्हूण कळी जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हंकारी उलोवणें, निश्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेका थंय दयाळेन कनवळ्यान चला. क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच बरी तुमी उदार मनाचे जावन एकामेका बक्षया. पळया, आमच्या जिवितांत, दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां मुस्तुदान आमकां राग हाडटात. कुटुंबा जिवितांत बायल वा न्हवरो आमकां सबार पोटी आमी पळयता कुटुंबांनी तें झगडें करता देखून हांवूय झगडें करता, तो झगडें करता देखून हांवूय झगडें करता, या भुरगीं झगडें करता देखून हांव झगडें करता, शेजारी झगडें करता देखून हांव झगडें करता. हांगासर पळया, पवित्र पुस्तक सांगता तुमी पवित्रत्म्याक दुखोवन वचो. दुखोवन जें कशें, अनेकल्याक हांव बक्षी नातल्या वेळार, अनेकल्याचेर राग करिनातल्या वेळार, अनेकल्याचेर दुस्मान कांय दवर नातल्या वेळार
अनेकल्याचेर हांव क्रोध दाखयन येतल्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हाका तुका आशिर्वाद करता. पवित्र आत्म्याक हांव आनी तूं दुखय नासतना सर्वेस्परा लागीं हांव आनी तूं जियोंक शकता. मुस्तुमुटी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी चिंता पळयत आत्मो देव पुरा सर्गार आसा, हांगा हांवें कितेंय गेल्यार जाता. ताणें चिमटो काडलो जाल्यार हांवें ताचे व्हडलो चिमटो काडयसय. ताणें एक गळी मारल्यार हांवें 4 गळी मारिसय. ताका बोगसूंचें जाल्यार कशें म्हणलें चिंताप आमच्या सबारांचें जावन आसा मोगाच्यान. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर तुका आशिर्वादां जायचें जाल्यार तुवें बरो व्यक्ती जायसय. बरो व्यक्ती कशें? क्रोध हांगासर आमी पळयलें दुस्मानकाय, राग, क्रोध आमी साणोवंक जाय. हंकारी उलोवणें साणोवंक जाय. निश्कुचारान एकामेकाची निंदा करूंक नसो. अनेकलो मनीस आमचे वयर सूख केल्या जावंक पुरो, तरी पूण त्या सुखीक सूख आमी करचें न्ही. मुस्तमुटी आमच्या मोतीन संवसारी चिंतपान बघता हांवें तशेंच करीचें म्हणून. पूण हांवें तशेंच केल्यार काल जाता आशिर्वाद मेळना. काल जाता आमी पवित्र आत्म्याक आमी दुखयता. पवित्र आत्म्याक दुखयल्यार कितें जाता? आशिर्वादां येवची बंद पडटात. आमी आज कोणाक भियोन आसा? कोरोना पिडेक भियोन आसा आनी थोडे पिडेक बरोवन आसा. हांगासर आमी कोणी कांय आमच्या संवसारी लायक दिसपट्ट्या जिवनांत कितें करनासा. ताणें तशें केल्यार हांव अशें करता म्हणलें अन्याय अन्याय, अनितीक अनितीक म्हणलें चिंता आमच्या मदें आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या पवित्र आत्म्याक दुखय नाका आनी थवळ तुका हांव आशिर्वादीत करतलो. कितें करता? हांव आशिर्वादीत करता. कशें आशिर्वादीत करता? आयच्या वाचपान आमी पळयलें अभिमेलेकान आब्रामाक सन्मान केलो. आब्रामा द्वारी ताज्या पवित्र पुस्तक म्हणटा ताज्या बायलेचे आनी साकारनेचो गर्भ बंद पडलो आनी आब्रामा तसल्या थाचे द्वारे तो ताजो गर्भ बंद पडलो. आज त्याच व्यक्तीच्या मुखांतर सर्वेस्पर देव ओपन करून दिता आनी ताका सन्मान करता. आनी सन्मान करल्या वेळार वो आब्राम ताचे वसत मागता. आज आमी एक लिसांव मोगाच्यान शिकोवंक जाय. आनी तें जावन आसा केवल पिडेक भियोन जियेल्यार जायना. ताज्या बदलाक एक आमी दृढ निश्चय करया. पवित्र आत्म्याक म्हज्या जिवनांत हांव केदींच दुखोवचो ना. जर तर हांव पवित्र आत्म्याक दुखयना थवळ सर्वेस्पर देव म्हाका आशिर्वादीत करता. तो पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसता. म्हाका म्हज्या जिवनांत वायट घडणांतल्या बरी म्हाका राखून व्हरता. हांवें अनेकल्याक मर्याद दिवची. तो मर्यादेचो व्यक्ती म्हणल्यार कितें न्ही. हांवें अनेकल्याक मर्याद दिवची. हांव बरो व्यक्ती देखून हांवें मर्याद दिवची. जर तर एकलो व्यक्ती सूख केलो तरी हांव ताका आनीक गौरव दिता जाल्यार तो व्यक्ती गौरव सो देखून हांवें गौरव दिवचो न्ही. बगार हांव बरो त्या देखून हांव ताका गौरव दिवन आसा. मुस्तुपटी आमी विसरात. आमी कितें चिंता हांवें ताका एकाक 2 मारल्या कडल्यान व्हडलो जाता म्हणून न्ही. पवित्र पुस्तक सांगता अनेकले थंय तूं बरें वर्तन तुवें दाखयल्ल्या वेळार अनेकले थंय तूं बरो व्यक्ती जाल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव तुका आशिर्वाद करता. हांगासर आमी अनेक व्यक्तित्व पळयता. तें जावन आसा खंयचें व्यक्तित्व? अब्राहम. आमी अभिमेलेका विशयंत आमी नियाळ केलो. अब्राहमा विशयी आतां नियाळ करया. हांगासर अब्राहम तो देवाच्या मोगाचो व्यक्ती जावन आशिल्लो. देवान ताका जायपुरती आशिर्वादां घाल्लीं आनी वो अब्राहम थंयसर वेता एका परक्या रुपार. कित्याक देवाच्या उतराक तो ताळो दिता आनी थंयसर तो वेता आनी सर्वेस्पर देव ताच्या पोतिणेक रक्षण दिता. खंयसर आमी मुस्तुपटीन पळयलां न्ही. आमी कितें पळयता? जर तर एक व्यक्ती जर तर पोतीन अनेका फाटल्यान गेली जाल्यार ताका आमी सगळ्यांक सांगता ती पोतीन सारकी ना म्हणून. पूण हांगासर पोतीन थंयसर त्या अभिमेले कडेन गेली तरी त्या पोतिणेक त्या रायान समेत आपणूंक जावना. कित्याक खातीर सर्वेस्पर देव अब्राहमाचो मोग करनासलो. त्या देखून एक आमी उडास दवरूंक जाय ह्या वाचपान वाचता आसतना. जर तर सर्वेस्पर देव म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजो घोव म्हजी बायल म्हज्या भुरग्यांक कोणेंच आपणूंक असाध्य, कोणेंच पाड करूंक साध्य ना.
कित्याक सर्वेस्पर देव म्हज्या रक्षणेक रावता. सर्वेस्पर देव आब्रामाक दिल कितें जें कितें दिलां तें आब्रामाकच दिलां आनी तेद्या व्हडल्या बळिश्ठरायान ताका पोरको जावन जियेतल्या आब्रामाच्या बायलेक ताणें आपणूक जावना. आब्रामाच्या बायलेनी सारांनी जायना म्हूण सांगोना, त्या रायानी जायना म्हूण सांगोना, आब्रामानी नाका म्हूण सांगोना, तरी पूण देव ताच्या रक्षणाक रावता आनी जें कितें आब्रामाक दिलें तें आब्रामाक मात्र म्हणून दिता. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मुस्तुबडी आमकां भोगता. म्हजो बायल सोमाना, म्हजो न्हवरो सोमाना, तो कामाचो सोमाना, आनी कोण गे सोमाना म्हणून उडास दवरया मोगाचो न्हू. जर तर हांव सोमा आसां तर देवातय म्हजो संबंद बरो आसा जाल्यार म्हजो देव म्हाका म्हूण दिल्ली बायल, म्हाका म्हूण दिल्लो घोव, म्हाका म्हूण दिल्लीं भुरगीं, म्हाका म्हूण दिल्ली आस्त कोणाकच सापडूंक सोडना. तितलें सर्वेस्पर देव संपूर्ण तरान रक्षण करता. उडास दवरा. खेदाळा आब्राम देवाच्या उतराक पाळो दिवन ताणें सांगले बरें तो सोलोन आयलो. सर्वेस्पर देव ताका संपूर्ण तरान राखोन आसा. त्या देखून उडास दवरया. आज आमी मुस्तूब येयला म्हज्या कुटुंबाक कांय म्हणी जायत गे ह्या पिडये वरवीं. ह्या पुरा इशीन येता, म्हजो पूत थंयसर येता, म्हजी देव थंय कामाक येता, म्हजो घोव हांगासर कामाक येता, बायल हांगासर कामाक येता. ही कोरोना पिडा सगळ्यांनी वाडून वता. आमकां कांय जायत गे कांय जायना. कित्याक देव तुज्या पुताक, तुज्या धुवेक, तुज्या बायलेक, तुज्या घोवाक, सगळ्यांक, तुज्या आवयक, तुज्या बापायक, सगळ्यांक सर्वेस्पर देव तुका रक्षण करता. कित्याक तूं देवाच्या मोगाचो व्यक्ती आनी त्या देखून हर एक तुका रक्षण करता. दुसरी संगत हांगासर आमी पळयसय, वो अभिमेलेक आब्रामा कडेन मागोवंक सांगता. कितें मागोवंक सांगता? आपल्या बायलेचो आनी आपल्या साकरेचो गर्भ बंद जाला. त्या देखून आब्रामा तूं म्हज्या बायले बसत आनी म्हज्या भुरग्यां बसत माग, म्हज्या साकरने बसत माग. आतां आब्रामाक कशें भोगूंक पुरो? आब्रामाक कसली भुरगीं नासलीं, सारा तो ताका भुरगीं जावं नासलीं. आनी हांगासर एकलो व्यक्ती म्हणटा म्हज्या बायलेच्या, म्हज्या साकरेचो गर्भ बंद जाला, तूं येवन माग. आतां आब्रामान चिंत येत आसलें हांवें कशें मागचें? म्हाकाच म्हज्या बायले सारातोन भुरगीं जावनात, तर हांवें आनेकल्याच्या बायलेक ताच्या साकरनेक भुरगीं जायचें म्हूण हांवें कशें मागचें म्हूण आब्रामान चिंत येत आसलें. पूण आब्राम तशें चिंतिना. आब्राम ताका सर्वेस्पराच्या कितें सांगता थाळ्या प्रमाणे तो ताज्या त्या अभिमेलेकाच्या बायलेक, अभिमेलेच्या ताज्या साकरनेक तो मागता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा आयच्या वचपांत स्पश्ट तरान सांगता मोगाचें न्हू, तक्षण थंयसर गूण जाता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा उपरांत आब्रामान अभिमेलेका खातीर मागणें केलें आनी देवान ताका ताज्या बायलेक आनी साकरनेक बरी केली. कित्याक आब्रामाच्या बायलेक लागून ताणें अभिमेलेकाच्या घरच्या सरस्त्रियेचो गर्भ बंद केल्लो. आब्रामाक ती भुरगीं ना जाल्यार सारा तो न्हू फुडलें ताणें मागले वेळार जालें. कित्याक जालें? कित्याक म्हळ्यार आब्राम सर्वेस्परा देवान नेमक केल्लो ताजो व्यक्ती प्रवादी जावन आसलो. पयत पुस्तकान हांगासर आमी पळयलें, वडल थंयसर म्हणटा तो म्हजो प्रवादी म्हणून आमी पळयता 20व्या अध्यायान 7व्या वाक्यान सर्वेस्पर देव म्हणटा आब्राम म्हजो प्रवादी म्हणटा. आनी त्या देखून तो प्रवादी देखून ताजें कितें उणेपण आसा तें लेखाक ना. जर तर एक धर्मीक म्हणयारी पाद्र्याप जावंक पुरो, धर्म भयणी जावंक पुरो, धर्म प्रचार जावंक पुरो, हांवें तुवें ताजें तें कितें उणेपण आसा हांवें तुवें पळोवंक या सांगूंक म्हाका आनी तुका हक्क ना मोगाचें न्हू. मुस्तुबटी आमी पळयता, सबार पोटी ह्या समाजान आमी पळयता, धर्म प्रसार करच्या व्यक्ती विशयन, धर्म भावा विशयन, धर्म भयणी विशयन, पाद्रपा विशयन, पास्टरा विशयन मुस्त जाणां उलयतात. ताका उलोवचे हक्क कोणाकच ना. सर्वेस्परा देवान जर तर एका व्यक्तिगत धर्मीक म्हणयारी म्हणून नेमला तर त्या धर्मीक म्हणयाऱ्यान मागल्या वेळार त्या धर्मीक म्हणयाऱ्यान सांगल्या बरी सर्वेस्पर देव आशिर्वाद करून त्या व्यक्तीक दिता. आनी त्या देखून म्हाका आनी तुका उडास दवरया, कोणाकच आमकां
अनेक धर्मीक म्हण्यार एक अनेक धर्मीक भयणी विशयन आमकां उलोवंक कोणाकच हक्क ना. सर्वेस्पर देवान ताका नेमला तर सर्वेस्पर देव ताजे मुखांतर म्हाका आनी तुका जायतें बरेंपण करता. तो कशें, ती कशी, हो कशें, ही कशी आमकां उलोवंक खंयचेंच अधिकार ना. अभिमेलेकान सांगो ना अब्राम कोण, अब्रामान म्हाका अशी फोटी सांगली, हांवें कित्याक ताजे लागीं मागोवंक जाय, ताणें सांगोंक ना. बगार सर्वेस्परा देवान अब्रामाक नेमाक केलो बरें करूंक आनी प्रवासी जावन आनी अब्रामान मागल्या वेळार कुडले थंयसर हर एक थंयसर बरेंपण घडलें. आज म्हाका आनी तुका मोगाचें नांव सर्वेस्पर देव विंचता, ताच्या राज प्रगट करूंक विंचता. पवित्र आत्मो म्हजे मुखांतर आनी तुजे मुखांतर सर्वेस्पर देव जर तर आशेता तर म्हाका आनी तुका विंचून काडना. ह्या संवसारांत धडूंक म्हजे मुखांतर आनी तुजे मुखांतर जायती पिळा गूण जावंक पुरो, जायतें प्रावात्मण घडोवंक पुरो, जायतें पाठ सकत जावंक पुरो, कितेंय तरी आसा सगळें बरेंपण जडोवंक पुरो. म्हजें तें जाय तितलें उणेंपण आसूंक पुरो, उडास तोरा मोगाचें न्हू. तुजें तें जाय तितलें उणेंपण आसूंक पुरो, पूण सर्वेस्पर देवान तुका आनी म्हाका नेमला जाल्यार म्हजे मुखांतर आनी तुजे मुखांतर जायत्या जाणांक बरेंपण घडटा. त्या देखून आमी म्हणटा पवित्रत्वाची देणी जर तर एका व्यक्तीक आसात तर त्या देण्या मुखांतर सर्वेस्पर देव जाय तितलें बरेंपण करता, जाय तितलें बरेंपण करता. एका व्यक्ती थंय जाय तितलें बरेंपण जाल्ल्या कुडलें थंयसर आमी पळयता जेजू म्हणटा सामातेवाच्या 7व्या अध्यायांत हांव कोण म्हणून तुमकां वळखच ना म्हणटा. कित्याक पयत पुस्तकांत पळयलें जाल्यार सोम्या सोम्या म्हणून म्हाका आपयतले ते सक्कडी सर्गाराजान रिक्षे नात आनी हांव तांकां वळखना म्हणून हांव सांगता म्हणटा. त्या वेळार ते म्हणटात आनी सर आसले तुज्या नांवान आमी प्रवाद केल्ले न्ही गे, तुज्या नांवान आमी देंवसार दवडयले न्ही गे. थंय वळ जेजू म्हणटा म्हज्या बापाची खुशी करनातल्यान हांव म्हजे तोंड पयसरा. ताचो अर्थ सर्वेस्परा देवान जर तर तांकां कोणायकी बरेंपण करूंक म्हाका तुका बरेंपण करूंक विंचलां जावंक पुरो आनी म्हजे मुखांतर आनी तुजे मुखार जाय तितलें बरेंपण घडटा म्हणल्यार कोडलें हांव आनी तूं भाग्यवंत म्हणून न्ही. अनेकल्याक बरेंपण जावचे खातीर सर्वेस्पर देवान म्हजे मुखांतर आनी तुजे मुखांतर करता. त्या देखून आयच्या दिसा उडास तोरया 2 संगती आसात. एक पवित्रत्वाचीं फळां, खेदाळा पवित्रत्वाचीं फळां आमचे थंय आसतात. हांव आनी तूं अभिमेलेका बरें एक नितळंत कसर जाल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव संतोषता आनी म्हाका आनी तुका सदांच रक्षण दिता. आनीक अब्रामा बरें कशें सर्वेस्पर देवान ताका अभिशेक केल्लें, प्रावादी म्हूण अभिशेक केल्लें, ताणें मागिल्ल्या वेळार गूण जालें. पवित्रत्वाचीं फळां, पवित्रत्वाची देणी म्हाका आनी तुका आसली जाल्यार हांव आनी तूं ह्या समाजान जाय तितलें बरेंपण करूंक शकतलें. हांव सावल पुस्तकान जें आसा पवित्रत्वाची देणी व्हरतेंगी, पवित्रत्वाची फळां व्हरतेंगी म्हणून. उजगो दोळो जाय गी तुका, दावो दोळो जाय गी म्हळ्यार सवाल कितें दिवचें? दोनूय दोळे जाय आमकां. तशेंच पवित्रत्वाची देणी जाय जाय, पवित्रत्वाची फळां जाय जाय. पवित्रत्वाची फळां कित्याक जाय जाय? म्हाका रक्षण मेळूंक, हांवें देवा थंय लागशिल्लो संबंद दवरूंक. पवित्रत्वाची देणी कित्याक जाय जाय? हेरांक हांवें बरें करूंक, हेरांक म्हजे मुखांतर पवित्रत्व म्हजे मुतावन वळोवन वचोंक. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा थेसलोनिकेल्या बरयल्या पयल्या पत्रांत सांग पावलोवन थेसलोनिकेरांक बरयल्या पयलें पत्र थंयसर 5 अध्याय 19 वाक्य म्हणटा पवित्रत्वाच्या वाटेर अडखळ घाली नाकात. जर तर पवित्रत्व तुजे मुखांतर वळटा जाल्यार ताका आड नाकात. पवित्रत्व तुजे मुखांतर सबार जाणांक गूण करूंक आशेता जावंक पुरो, त्या वेळार तूं आडखळ घालून रावय नाका. ताका वळोवंक सोड आनी जाय तितल्या जाणांक बरेंपण कर. जाय तितल्या जाणां बसत माग, जाय तितल्या जाणांक बरें जावनूच वचून दी. वडून आमी पळयलें पवित्रत्म्याक दुखय नाकात म्हणून. दुखयल्यार कितें जाता? म्हजे थंय वाडचीं फळां रावतात, म्हजे शेगूण रावतात. त्या देखून शेगूण म्हजे वाडचे जाल्यार पवित्रत्म्याक हांवें दुखय नासतना जियेसय. जर तर म्हजे थंय पवित्रत्वाची देणी वाडोवन जाय तितले जाणांक बरेंपण घडायचें जाल्यार हांवें पवित्रत्म्याक अडखळ घालूंक नसो. आनी 2 संगती मोगाचें न्हू हांव आनी तूं आमच्या जिवितांत उडास दवरया. सदांच उडास दवरया. एका कुशीन अभिमेलेक, एका कुशीन अब्राम.
सर्वेस्पर देव आज मखान तुका उलो दिता. भिये नाका म्हज्या पुता आनी म्हज्या धुवे. खंयच्याय पिढयेक खंयच्याय व्यक्तीक भियोन तूं जिये नाका. बगार भिये सर्वेस्परा देवाक आनी सर्वेस्पर देव तुका सर तुज्या पिढयेंत तुका रक्षण दिवंक शकता. सर मरणांत तुका रक्षण दिवन तुका तुका बरो करूंक सर्वेस्पर देव शकता. सर्वेस्पर देव तुजे मुखांतर सबार जाणांक बरें करूंक शकता. त्या देखून आज आयच्या आराधना वेळार देवा लागीं आमी मागया, देवा म्हाका पवित्रत्मेंतय म्हाका एकवट जावंक म्हाका कृपा दी. पवित्रत्मेंतय हांवें जियोंक ताजे सांगाता एक जावन जियोंक पवित्रत्म्याच्या देण्या फळांनी बरोवंक म्हाका कृपा दी. आज आव्हान तूं संवसारीक संगतीन मोगाचो न्हू जायते फावटी आव्हान तूं फार एक आसक्तीन आसा. आमी पवित्र पुस्तकान जर तर पळयलें जाल्यार सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी थंयसर पळयता. थंयसर साऊल राय आसलो. साऊल राय जावच्या पयलें तो कशें तो राय जालो म्हणलें सवाल आमी 9वो अध्याय सामुएलाचें पयलें पुस्तक 9वो अध्याय वाचलो जाल्यार आमकां कळीत जाता. साऊल ताचो बापूय कीश जावन आसलो. ताणें सांगलें म्हजीं गाडवां भायर पडल्यांत, तीं गाडवां मेळना देखून गाडवां सोदून हाडलें म्हणून. आनी हो साऊल कित्या खातीर येता? गाडवां सोदूंक म्हणून बायसर वेता. 3 दीस जाल्यार गाडवां ताका मेळनात. कितले दीस जाले? 3 दीस जाल्यार मेळनात. आनी चिंता आनी फाटी चिंत बरें म्हणून. आनी थंयसर आमी पळयता थंय आनीक तो व्यक्ती म्हणटा हांगासर देवाचो एकलो मनीस आसा, ताजे लागीं विचारया. ताणें सांगलें जाल्यार आमकां खंय आसा म्हूण सांगता म्हणून. आनी त्या देखून हो साऊल देवाच्या मनशाक मेळोवंक वता. आनी देवाच्या मनशाक मेळोवंक वता आसतना देवाचो मनीस कितें सांगता पळया. 9व्या अध्यायांत 19वें वाक्य म्हणटा सामुएलान साऊलाक जाप दिली, हांवूच तो दर्शी, म्हजे फुडल्यान उंच पुजे स्थळार चड. आज तुवें म्हजे सवें जेवंक जाय. फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा धाडटलो आनी तुज्या काळजांत अशें सगळें हांव तुका सांगतलो. 3 दिसां आदीं सांडून गेल्ल्या गाडवा विशीं चिंता करिनाका, कित्याक ती मेळ्ळ्यान. इस्रायलाचो सगळो अद्रेक तुजेर आनी तुज्या बापायच्या घराण्याचेर ठेवून नंतर हेर कोणाचेर. आनी आमी पळयलें जाल्यार थंयसर 10व्या अध्यायांत वो सामुएल त्या साऊलाक अभिषिक्त करता, राय जावन अभिषिक्त करता. सोदून गेल्लो कितें? गाडाव. देवाचो मनीस सामुएल कितें करता? राय जावन ताच्या अभिषिक्त करता. कित्या खातीर? देवाची खुशी तशी आसली. आज हांव आनी तुयी ह्या संवसारांत गाडवाक सोदून आसा मोगाच्या, ल्हान संगतीक सोदून आसा. सर्वेस्पर देवान आशिर्वाद केल्यार साऊल त्या गाडवाक सोदून गेल्ल्या त्या साऊलाक राय केल्ल्या बरी एका उंचल्या स्थानार म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव खंडीत जावन जिवंक शकता, दिवंक शकता. सर्वेस्परा देवान खुशी वेली तर हांव आनी तूं ल्हान संगती विशयंत, संवसाराच्या ल्हान संगती विशयंत सगळो वेळ तकली पडोवन आसा. आज आमी हें पुरा सोडून सर्वेस्परा देवाक मानवंक आमी सोदया. जर तर सर्वेस्पर देव मानवालो आमचे थंय आमकां आमचें जीवन संपूर्ण तरान परिवर्तन करतलो. सर्वेस्पर असो देवाचो आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय क्रियाळ जावन आमचे थंय आमचे शेगूण वाडटले आनी एक परिपूर्ण एक आमी पावतले. आनी आमच्या मुखांतर वळिल्लो तो पवित्र आत्मो देण्या रुपी सबार जाणांक बरें करूंक शकतलो. आनी त्या खातीर ह्या आराधना वेळार आमी सर्वेस्परा लागीं कुमोक मागया. सर्वेस्परा ह्या घडी येता न्हू संवसारीक संगतीच्या फाटल्यान वयचें सोड न्हू, हांव तुज्या फाटल्यान येतालो. 6 मत्तेवाच्या 6व्या अध्यायान मोत मुरण वाक्यान सुमिंजीचो म्हणटा सोदा तुमी पयले सर्गींचे रास आनी हर एकी तुमकां मेळटलें. आज तर मोगाचें न्हू सर्गींचे रास सोदूंक हांव आनी तूं प्रयत्न करया. उरल्या सर संगतीक भियोवचें सोड न्हू, उरल्या संगती फाटल्यान आमी येचें सोड न्हू. सर्वेस्परा देवाक घट्ट धरूंक आमी पळया आनी तोच सर्वेस्पर देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायचे हर एकी तुका दितलो. म्हज्या आनी तुजें कुटुंब आशिर्वाद करतलो, म्हज्या आनी तुजें समुदाय आशिर्वाद करतलो, म्हज्या आनी तुजें राष्ट्र आशिर्वाद करतलो, ह्या संवसार तो आशिर्वाद करतलो. तुजे तावन आनी म्हजे तावन त्या सर्वेस्पर देव प्रसन्न जावन आमकां आशिर्वाद करून दी म्हणून देवा लागीं आतां मागया. आमीन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमकां कितले देव आसात? कितले देव?
एक देव, एका देवातही तेग जण. आमी म्हणटा आमचो देव त्रिएक देव, देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्रात्मा. हे तिगी जण सांगत आसा. संवसाराच्या सुरवेर तावन आज पर्यंत सांगत आसात. तांचो वावर सांगता वावुरतात. आनी प्रत्येक जावन ह्या तेगांयकी तांचो म्हणलो वावर आसा. बाप रचणार, पूत सोडवंदार आनी पवित्रात्मा पवित्र करणार. संवसाराच्या सुरवेर तावन पवित्रात्म्याचें हजरपण आसलें, हजरपण आसा, अजुनी आसा, हे आमी अनुभव करनासा. आनी ह्याच विशयांत आज आमच्या बाबा एमपीन आमचे लागीं उलयल्लो, आमकां शिकोवन दिली, आमकां समजोवन दिली. पवित्रात्म्याचें सकत, पवित्रात्म्याचें बळ कितें आनी आमच्या जिवितांत कित्या खातीर पवित्रात्म्याची देणी आमकां गरज आसात, कित्या खातीर आमच्या जिवितांत पवित्रात्म्याची फळां आमकां गरज आसात, ताणें आमकां सविस्तार विवाद दिला. पवित्रात्म्याच्या सक्तेन मागलें आमी गणितान नियाळ केली, आमी आयकलें. पवित्रात्म्याची सकत गरज आसा म्हाका. पवित्रात्मा संवसाराच्या सुरवेर हो संवसार रचतना सक्कड संगती मांडावळ्यान घालतलो, सक्कड संगती मांडावळ्यान घालतलो. आनी त्यात पवित्रात्म्याच्या सक्तेन सभा जाणांक अभिषेक केल्लें, मागलेलें, राय जावन प्रवादी जावन नितीक जावन मागलेलें हें आमी जायतें आयकलां, नियाळ्ळां. आनी असल्या पवित्रात्म्याक जेजून आमकां दिल्लो एक मजतदार जावन, एक सांगाती जावन, एक इश्ट जावन आमचे सांगात आसच्याक ह्या पवित्रात्म्याची सकत, ह्या पवित्रात्म्याचें बळ तें अगणित जावन आसा. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या पवित्रात्म्याच्या हजरपणा वरवीं आज जायतें बरेंपण सगळ्या संवसारा बरें जाता. ह्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन जायतें बरें मिसांव जावन आसा. ह्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन सुवार्ता बळान सगळ्या संवसाराभर परगट जाता आसा. ह्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन सोम्याची अगणित सकत सभा जाणांक उगडापें जाता. आनी ओत्तो पवित्रात्मो आमच्या सांगात आसा, ह्या घडये आमच्या सांगात आसा. ह्या पवित्रात्म्याची सकत आमकां गरज आसा. ह्या पवित्रात्म्याची देणी आमकां गरज आसात. ह्या पवित्रात्म्याची कृपा आमकां गरज आसा. ह्या पवित्रात्म्याची फळां आमकां गरज आसा. मोगाच्यानो आज ह्या कोरोना पिडे वेळी सगळ्या संवसाराची रीत सुकल्या, सगळ्या संवसाराची मांडावळ बदलल्या, सगळ्या संवसारांत आज कितेंय सोडून घडलां. आनी आज असल्या परिस्थितींत आमी पवित्रात्म्या मागोवंक जाय. पवित्रात्म्याचेर आमकां पातयणी आसूंक जाय, पवित्रात्म्याचेर आमकां विश्वास आसूंक जाय. कित्याक पवित्र आत्मो पवित्र करूंक शकता, सगळ्या संवसारांत पवित्र हाडूंक शकता. मेळ्ळें आसलें सगळें नितळ करूंक शकता, वायट आसलें पयस करूंक शकता. पवित्रात्म्याची सकत ती अगणित, ती वर्ती जावन आसा. आमी पातयेल्यार मात्र पवित्रात्म्याच्या सक्तेन आमी अभिषेक जातले, आमचो भाव आनी भयण अभिषेक जातले, सगळो संवसार अभिषेक जातलो. हें सत त्या देखून सोम्यान दिल्लें. सोम्यान बश्टें पवित्र आत्म्या दिल्लो न्ही, पवित्र आत्म्याक आमचो सांगाती जावन दिल्लो. कश्टा वेळार, दुखा वेळार, पिडेशिडे वेळार आमच्या सांगाता बगलेक रावच्या खातीर, आमकां पवित्रपणान भरच्या खातीर, आमकां सुडका दिवच्या खातीर पवित्र आत्मो आमचो मजतदार आमच्या सांगाता आसा, आमच्या बगलेक तो आसा, पवित्र करतेत आसा. मोगाच्यानो आज आमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचेर पातयोंक जाय. कित्याक आमी नियाळ केल्लें ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विशयांत आनी आमी मागलें पवित्र आत्म्याच्या ध्याना खातीर, फळां खातीर. सर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन ही पिडा नापास जायचे, ही पिडा पयस सरायचे जाल्यार पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागाचे. सगळो संवसार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमी समर्पण करीचे. मोगाच्यानो सगळो संवसार हर एका मनशाक सोम्यान ह्या पवित्र आत्म्यान मागूंक जाय. आज परत हे आमचें मागणें जावंक जाय. मोगाच्यानो आज आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक जाय. सगळ्या संवसारात एका कोनशातावन आनी एका कोनशात पर्यंत हर एका सुवातेर ह्या पवित्र आत्म्याचें हाजरपण ह्या घडये वळोवंक जाय. जाय पवित्र जाय ही आमचें मागणें, ही आमचें पातयेनी. मोगाच्यानो त्या देखून ह्या घडी आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारया, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचेर आमी पातयेनी दवरया. सोम्यान आमकां दिल्लो आमचो सांगाती जावन ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं इतलें बरें काम मुंदरसून आसा, इतलें बरेंपण जाता जाल्यार आज आमी ह्या सक्ते खातीर हर एकल्यानी मागोवंक जाय. सगळ्या संवसाराची रीत सुकल्या, मांडावळ एकाल्याकान सुकल्या, परत ती ऑर्डरार येवं, परत ती सारकी जावं, ही पिडा पयस सरच्या खातीर आमी मागोवंक जाय. आमी पातयेनी दवरया. साध्य आसा,
हर एक संगती साध्य आसा. सोमयाक असाध्य म्हणल्यार खंयचें ना. सोमी ह्या पवित्र आत्म्याक आज परत ओतूंक जाय ताणें. सगळ्या संवसाराक ताणें ओतूंक जाय. आनी हें कितें सोडून हें घडलां, पिडा विस्तारून येता, हें सगळें पयस सरूंक आमी मागोवंक जाय. मोगाचें न्हू, मागोवंक जाय. ही आमची पातयेनी, ही आमची आशा. तर आमी सगळ्यां उबे रावया. आमचे दोनी हात आमी उबारून धरया. आमचे दोनी हात आमी उबारया. आमचे दोळे आमी धांपया. हे दोनी हात म्हज्या भावाचेर, म्हज्या भयणीचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर आमी विस्तारावचें म्हणल्यार आमी उडासान दवरया. आनी आमी मागचें ह्या घडये ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते खातीर हो सगळो संवसार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक जावच्या खातीर, अभिषेक जावच्या खातीर जशें त्या सर्वेस्परा देवान अभिमेलाक थंयसर मागलें, जायत्या जाणांक दाविदा मागलें, सबारा मागलें आनी पवित्र आत्म्याची सकत तांचे भितर वाडली आनी ते बळवंत जावंक पावले की सगळे पवित्र आत्म्याची सकत नव्या सोल्ल्यान ती ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मारिपात मोरी गर्भेस जाली. जेजू क्रिस्ताक तिने जल्म दिलो पवित्र आत्म्याच्या सक्ते आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या हजारपणा वरवीं जायतें बरेंपण जावन येता जालां. तर असल्या पवित्र आत्म्याक मजतदाराक आमी उलो मारया मोगाचें न्हू. प्रामाणीकपणान मागया मोगाचें न्हू. काल जाणता पातयेनीन मागया मोगाचें न्हू. हो पवित्र आत्मा सगळ्या संवसाराभर ह्या घडये वचच्या खातीर, सगळो संवसार अभिषेक जावच्या खातीर, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक जावच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. पवित्र आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याची कृपा, पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां सगळ्यांनीतल्यान ह्या घडये वाळोवन दी. आज सुमी परत नवे पेंतेकस्त जावन सगळो संवसार ताच्या सक्तेन अभिषेक करून दी. अभिषेक करून दी मोगाचें न्हू. अभिषेक करून दी म्हणून मागया. मागया आमच्या काळजांत ये पवित्र आत्म्या म्हणून आमी मागया. पवित्र आत्म्या ये म्हणून देवून ये सुम्या कडेन पवित्र आत्म्या वच म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू. मागया आमच्या भावा भयणीक ह्या पिडेक वळख जाल्ल्यांक हर एकल्याक सुमयेच्या पांयांत आमी समर्पण करून मागया मोगाचें न्हू. ह्या पिडेस्तांक सेवा करच्या धाकटेरांक नर्सांक सुमयाक समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू. सगळ्या संवसाराभर ह्या पवित्र आत्म्याची सकत ह्या घडये वाळच्या खातीर, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेवरी कृपेवरी अभिषेक जावच्या खातीर असल्या आत्म्याक आमी मागया मोगाचें न्हू. मागया मोगाचें न्हू. आमच्या हात वयर घाल प्रामाणीकपणान खालसावन जावन अभिषेक करच्या खातीर आमी मागया. सगळो संवसार परत आज एनॉयंट जावच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. मागया आमी मोगाचें न्हू. मागया पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर, पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर, पवित्र आत्म्याच्या फळा खातीर, पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. पातयेनीन भावार्थान आमी मागया. मागा मोगाचें न्हू. मागा पातयेनीन मागया आमी. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तुंदेवो आमचे तुंदेवो Jesus. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तुंदेवो सगळो संसार आमचो पवित्र कर. सगळो संसार या सगळ्या संसाराचो कोणसो तुझी कृपे देणी बोळाधिकार आमची अस्कची लाभोय आमकां तुझी कृपे देणी बोळाधिकार आमची अस्कची बोळाधिकारची सर्व आमी दिंबी घालया. सुमयाचे आशिर्वाद आमी सोडूंक येता. ताच्या पयलें एक घडी भर आमची आनी आमच्या भाव भयणीची सर्ते सावां आमी मागता. आराधन सुलोवन वता सभा जाणांनी सगळ्या संवसाराभरांत हांव तांचे खातीर मागोवंक सबारांची त्या सवाई दान दितात, मागोवंक सांगतात आनी आमी सबारांक सांगलां आमी मागता आनी मागता. तर मोगाचें न्हू एक घडी भर दोळे आमी धांपया. सगळ्या संवसाराक परत हेवटेन सुमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया, मागया. हक्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया. आमच्या पापा फ्रांसिसा खातीर जायती शिकोवन आमकां दिता आनी प्रत्येक जण ह्या कश्टांच्या पिडेशिड्या वेळार तोय आमचे संगत आसा. मागता आनी मागता ह्या पापाक राखच्याक बरी भलायकी मेळच्याक. सर्व कार्दिनालांक, आर्चबिस्पांक, याजकांक, धार्मीक भाव भयणीक सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. तांचे खातीर आमी मागया. तांणी सुमयाची बरी खबर परगटच्या खातीर, सुमयाची सकत तांच्या तबेन आसलेल्या लोकांक दिवच्या खातीर सुमी तांकांय अभिषेक करच्या खातीर मागया. आमच्या भारत देशा खातीर मागया.
आमचो सगळो देश सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमची मंगळूर DSC सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमच्या गवळी बापां खातीर विशेश तरान तांचे खातीर आमी मागया. फाल्यां ते गवळी म्हणून प्रसार केल्लो दीस जावन आसा आनी आमच्या DSCन फाटल्या 2 वर्सांत हांव जायतो वावर तांच्या मुखेलपणा खाला चलोवन आसा. तांकां बोळबोलायकी पवित्रत्मे सकत करपा देणी मेळचे खातीर तांचे खातीर विशेश तरान मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमची कुटुंबां सुमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक आसान्याच्या नांवान उडासा काडया. तांचे खातीर मागया. परगांवांत आसलेल्या भावंडांचो उडास काडया. आमी हांगा सावन ती थंय आसाव एकालेकान आमकांय बे तांकांय बे तांचे खातीर आमी मागया. सुमयान तांकां राखच्याक सांबाळच्याक तांची जतन करच्या खातीर आमच्या भुरग्या बाळांक सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. तांचे खातीर मागया. ल्हान भुरग्यां खातीर आमच्या घरांत आसल्या मालगड्यांक सुमयाच्या पांयांतळ समर्पण करया. सुमी तांची विशेष तरान जतन करच्या खातीर प्रत्येक जावन ह्या कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या आस्पत्र्यांनी वा इतर क्वॉरंटायन जाग्यांनी वावर आसात भावंडांक कश्टातात थोड्या जाग्यांनी ह्या सकट भाव भयणीची आमी उडास काडया. सुमी तांचे सांगाता रावोन दी. तांकां धैर्य दिवन दी. तांकां धैर्य दिवन दी. तांच्या सांगाता रावोन दिवन मागया. प्रत्येक जावन आपणाचो जीव रिस्केर घाल म्हणल्या बरी ह्या पिडेस्तांची सेवा करच्या धाकट्यां खातीर नर्सां खातीर आमी विशेष तरान मागया. जायतो वावर ती करतात. हांव हर एक दीस म्हणल्या बरी सभा धाकट्यांक मेळटा. तांचो जीव रिस्केर घाल म्हणल्या बरी ती सेवा दिवनच आसात. बरेंपण करनासात. सुमयेचें बरें मिसांव ते करतात. तांच्या खातीर विशेष तरान मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक विचारलां तांचे खातीर आमी उडास काडया. तांच्या तेसांवा खातीर मागया. कोणाक आमी मागता म्हूण सांगलां तांचे खातीर मागया. आनी आमची वैयक्तीक तेसांवा मागणी पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन आस्पत्रेंत आसल्या खातीर आनी प्रत्येक जावन परगांवांत आसलेल्या सकड आमच्या भावंडांचो आमी उडास काडया. आमचे देश जावन सगळे जावन साबार जाणां परगांवांत वावर करतात. साबारांचें काम गेलां काम ना सारकें कधी बेजारां येतात. तांचे खातीर विशेष तरांनी आमी मागया. सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण कर. सुमी तांकां धैर्य दिवन दी. बोल दिवन दी. तांच्या बगलेक रावोन दी म्हणून. आनी आतां सुमयाचें आशिर्वाद आमी घेवच्याक जोडच्याक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत. येद्या व्हडा साक्रामेंतांत सस्तांक नांवान करुया पुर्विल्ल्या त्या रुपा बोतला नव्यो रिती आदर्या Salvonvecha ăscătuișea Bavartace moltivea Să se bapa Tășei sputa Îlăsani stutisa Podvi mai masăsna săsna Eka starian ersita Tu kadogajcia spirita Sama sami navata Amen. प्रार्थुया ये देवा विची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडोवणेचो बल सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर प्रत्येक जावन आज तुजे समका जमलेल्या तशेंच घरांनी आसलेल्या समेस्त आमच्या भाव भयणीचे तुजे आशिर्वाद आवत हर एकल्याच्या बगलेक तूं राव तांकां धैर्य दी तांची जतन कर सांबाळ दिसपरतो ग्रास दिसपरतो वावर तांकां दी आनी तांच्या कश्टा दुखांत कधी दुखीन तूं तांच्या बगलेक आसाय म्हणलें धैर्य तांकां भोगोव आनी सदांच तांची जतन कर म्हूण आमी मागता तूं जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen.